सायकल यात्रा आमची पयर म्हापश्यां सुरू जाल्ली. म्हापशेंच्यान आल्दोनाच्यान थिवी. काल आमी पेडणे कॉन्स्टिट्युएंसी धारगडच्यान स्टार्ट केल्ले. धारगडच्यान आमी पेडणे, मांद्रे आनी मांद्रेच्यान मागीर शिवोली. आयज आमी पर्वच्यान स्टार्ट केल्यात. आतां आमी सालिगांव मतदारसंघाक जातले. हो एक मास कॉन्टॅक्ट प्रोग्राम जो आम आदमीचे जे वाहन आसा सायकल तें आमी वापरून आमचे सगळे भुरगे सायकलीन प्रचार करतात. सायकलीन वचून लोकांक मेळटात. तितल्यान जे वाटेर मेळटात तेही लोक मेळटात आनी लोकांचो एकदम रिस्पॉन्स लोक रावन मुद्दम आमकां जाप करपाक सपोर्ट एक्सटेंड करता. सो एक बरी उमेद आनी तितून मेळटा. एक वेगळी एनर्जी लोकां भितरल्यान मेळटा. आनी जी तिडक आसा ह्या सरकारा विरुद्ध, केंद्र सरकाराची आनी राज्य सरकारा विरुद्ध, कारण दोगांयनी मेळून अशे तरेन फटयल्ले आसात लोकांक की लोकांक आश्वासन दिली ती पूर्ण केली ना आनी कितें करता म्हणलें तेजें एक्झॅक्टली उलटा केला. आनीक ह्या नॉर्थ गोवाक तर अशी परिस्थिती आसा की जो कॅन्डिडेट आसा 20 वर्सां सुद्दां 20-25 वर्सां तो खासदार आसा आनी जे फर्स्ट टायम वोटर आसा ते जन्मा येवचे पयलींच्यान तो खासदार आसा. तेणी आजून ताका पळयल्लो. सो एक वेगळो बदलाचें वारें नॉर्थ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भोंवता आसतना दिसता. आनीक एक लोकांची तिडक राज्य सरकारान ह्या BJPन तेंच्या अलायन्सान कितें केलें तेजी तिडक आसा. गरीब मनीस सामको त्रासान पडलेलो आसा आनी तो सामको भितरल्यान रावता केन्ना संदी मेळटली काय ह्या BJPक गरजा. आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी दोनूय मतदारसंघांत काँग्रेसचो विजय जातलो. तशेंच चारूय जे बाय इलेक्शन जाता थंय बी चारूय सीट जिखतले आनी आमी एक बरो सरकार, लोकांचो सरकार लोकांक गोंयकारांक दितले. काँग्रेसचे पयलीं म्हणजे एक फटींग म्हणून उलोवप ना. हो आमचो बेज सारकी. आमी त्या खातीर टॅगलायन आमची सरळ वाट काँग्रेसीक साथ. आमी जें आश्वासन दितात तें पूर्ण करतात. जें आमी आश्वासन पूर्ण करपाक शकतात तें आमी लोकांक प्रॉमीस करतात. सो हो आमचो बेजिकली मूळ आसा. फटींग म्हणून उलोवप ना प्रचारा खातीर. फटींग म्हणून सांगप ना. तेंच कितें जाता तें सांगप, जायना तें सांगप हांवें करपाक शकता. खुबश्यो गजाली आसात त्यो करपाक शकतात एज अ खासदार. कितल्योश्योच गजाली आसात ताका एक प्लॅनिंग लागता, ताका एक विजन लागता आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता लोकांक कितें जाय, लोकांक विश्वासाक घेवन जवळ जवळ 80-90 पंचायती आसता. सो हेंचे कडेन जेन्ना तूं उलयतलो तेन्ना तुका कळटलें त्या एरियेन कितें गरज आसा आनी थंय MP कितें करपाक शकता. MP ह्या नॉर्थ गोवाचो आवाज कसो रेज करपाक शकता पार्लमेंटान. ह्यो सगळ्यो वेगळ्यो. पूण जेन्ना एकूच खासदाराक दिसता की तो आपूण ऑटोमॅटीक इलॅक्ट दिता, लोकांक ते गृहीत धरता, तेन्ना हो प्रसंग येता की आमकां कांय करनाले आता 5 वर्सांनी एकदां वोटरां कडेन गेले वोट आमकां वोट करतले अशें गृहीत धरलेलें वयता. फर्स्ट टायम वोटर तो सामको तेजी जवळ जवळ 80-90% मतां ही ह्या फावटी काँग्रेसीक.